काणकोणचो आमदार आणि उपसभापती इजिदोर फर्नांडिसान बेकायदेशीर पद्दतीन पोर्तुगालचे नागरिकत्व घेतला. ताचे आड पणजे पुलिशेंत एफआयआर रजिस्टर करपाक लावची म्हूण एक्टिव्हिस्ट आदोगाद आयरिश पणजे जेएमएफसी कोर्टात गेल्लो. काणकोणचो आमदार आणि उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस हो पोर्तुगीज नागरीक आसा. तो भारतीय न्ही. इजिदोराची जल्म नोंदणी पोर्तुगालचे बेजा हांगासरले सिव्हिल रजिस्ट्रेशन ऑफिसांत आसेंतो दे नाशिमेंतो ह्या नांवान 22 एप्रिल 2014 नोंद जाल्या. पोर्तुगीज नागरीक आसतना इजिदोरान फटिंगपणां करून गोंयचे मतदार वळेरेंत आपलें नांव दवरलां. इजिदोर भारतांत बेकायदेशीर रावता आनी वेल्यान गोंय सरकारातूय ताचो सहभाग आसा. ह्या गुन्यांवा खातीर इजिदोरा आड पणजे पुलिसांक एफआयआर रजिस्टर करपाचो आदेश दिवचो. आपले आड एका दुसऱ्या मनशान घाल्ली पोर्तुगीज नागरिकत्वाची केस जर रजिस्टर जावपाक शकता जाल्यार इजिदोरा आड आपणे घाल्ली केस कित्याक रजिस्टर जावंक शकना काय म्हूण आयरिशाचो आर्ग्युमेंट. मात इजिदोरा आड आयरिशान घाल्ली याचिका भायर मारतना कोर्टान निरीक्षण नोंदयलें तें अशें. कोणाचे नागरिकत्वाचो प्रस्न आसत जाल्यार ताचेर संबंदीत केंद्रीय अधिकारिणीक निर्णय घेवपाचो अधिकार आसता. केंद्रीय गृह मंत्रालय ते खातीर संबंदीत अधिकारिणी. आतां मेरेन केंद्रीय गृह मंत्रालयान इजिदोराच्या नागरिकत्वा संबंदी खंयचीच केस घेतिल्ली ना. हाका लागून आयरिशान घाल्ली याचिका प्रीमॅच्युअर. येता त्या सप्तकात पणजे जेएमएफसी कोर्टान दिल्ल्या निवाड्याक हायकोर्टात आव्हान दितलो म्हूण याचिकादार आयरिश रॉड्रिक्सान प्रुडंटाक सांगलें. The order passed by the learned JMFC in the Isidore Fernandes's Portuguese nationality case will be challenged before the Honorable High Court because the JMFC has held that my complaint was premature. Now, the law on this point is very clear. Once the complaint spells out ingredients of criminal offense, the police are bound to register the FIR. They have to check the veracity of the contents of the complaint later. But once the ingredients of the offense are there, the police are bound to register the FIR. So on basis of that, this order will be challenged before the Honorable Bombay High Court at Goa. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.